आडखळी आडमेळी सगळ्यांच्या जिवितांत येतात, पूण तांकां फुडो करून फुडलीं पावलां मारलीं जाल्यार जिणेंत यश मेळटलेंच म्हूण 70च्यान लडाख मेरेन स्वताच्या बळग्यार सोलो ट्रीप करपी 70चे सबरीन शाह देख म्हूण मुखार सरता. 3000 मायज किलोमिटरांचो प्रवास पुराय करून स्पोर्ट्स बायकार लेह लडाख पावपी ती गोंयची पयली चली. हॅलो मिगोज, दिस इज सबरीन शाह फ्रॉम गोवा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आय एम ऑन माय ड्रीम रायड टू लडाख. सो हांव 30 जुलाय गोवासून चल्लेलें लडाख वचपाक. गोवासून महाडसून सुरतसून उदयपूर टू जयपूर टू अमृतसरान आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी टू सी द परेड सेरेमनी वीच हॅपन्स एवरी डे एट अटारी बॉर्डर विथ VIP पासीस. मागीर आमी गेली गोल्डन टेंपल बीन. देन नेक्स्ट डे आमी सरली थंयसून श्रीनगर वचपाक, दॅट इज इन जम्मू काश्मीर. मागीर थंयसून आमी सरले द्रास वीच वॉज व्हेरी कोल्ड. सोनमार्ग बीन गेले, इतले ब्युटिफूल प्लेसीस आर, लायक सिरियसली जम्मू काश्मीराक आमी सांगता न्ही, हेवन ऑन अर्थ. येस, बिलीव मी, इट इज मोर देन 3000 किलोमिटर आय ट्रॅवल अँड आय एम इन लेह लडाख. आनी हांव तुमकां सांगूंक शकना म्हाका कितली हॅपिनस जाली वेन आय एंटर्ड वेलकम टू लेह बॉर्डर. ओके, लायक एक बोर्ड आसले थंय आनी आय कांट टेल यू, लायक इट वॉज माय चायल्डहूड ड्रीम. डू नॉट लेट युअर ड्रीम्स शॅटर. तुमचे ड्रीम्स आसा पळय, एकदां तुमचे कम्फर्ट झोनांतसून तुमी भायर सरा अँड प्लीज सी द वर्ल्ड. इट इज सो ब्युटिफूल. आमचे वांगडा एक 57 year old बी लेडी ट्रॅवल करता. शी इज कमिंग इन कार विथ अस, बट 57 year old, but look, she's chasing her dream to Ladakh at this age. And there are a lot of आमचे प्रॉब्लेम्स आसा, सगळ्यांकूच आसता, बट ते प्रॉब्लेम्स घेवन बसले आनी कांय जावचें ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.